देव बरें दिसता तुमकां सगल्यांक. तुका देव कृपा दिवं. म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, तुमी जाणात आयज खूब पावस पडला म्हणून काल रातीक, आनी ताका लागून 2 मिसां आमी भितर घेतलीं. आतां इतलो लोक आसा की भितर तुमकां दवरूंक जायना, आयकूंक येना, भायल्या लोकांकूय तें दिश्टी पडना, हांगसरल्यान सगळें जाता. इतली बंदोबस्त आमी कोत्तेले हांव. पूण पावस येततर तुमी भितर धांवनाकात, कित्याक तें सारकें ना आनी स्टॅम्पीड जावन कितेंय जावंक शकता. तुमी भायरूच रावात. ह्या भागांत म्हूण हितून तुमच्यान रावंक जाता, पूण थंयसर वेशात जाल्यार कितेंय जावंक शकता. धांवनाकात, वयर सकयल सगळें जमीन आसा. मातशें भिजत जाल्यार कांय नजो, पूण आमी सगळीं जाणां बरे भशेन रावया. ह्या भागांत म्हण हितून तुमच्यान रावंक जाता. थँक्यू. Sogliami etai sauia, sogliami laki soria, dunia depak wakaruya, adonam so takasuya, daronatu korop dunia. Jivitatu sorudonia, amka burkya lubatakoi, lujarasha porun pavoi, devani volone porce, Christayace volvon foce. Somasaya soratulas volan gayat lumtot inwas daronatu korop dunia jivitatu sorudonia amka burkya tuvatakoi Jarachat porun pavoi. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी Amen. आमच्या समिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमी सगलीं यात्रेकारां कशीं वेगवेगळ्या जाग्यांचेर भोंवडी कोत्तांव. अशें आसतना जायते फावटी तांच्या कायद्यांक आनी चाली रितीक सहमतीन जियोंक प्रयत्न करतना आमी एकसूरपण, भिरांत आनी असुरक्षीतपण अनुभवतांव. ह्या वेळार आमी कोणाचो तरी सांगात मेळटलो म्हूण आशेन रावतांव. ही परिस्थिती मनान दवरून आमच्या गवली बापान आपले गवलीक चिटींत ह्या स्थलारोधीत जालोल्या लोकां सवें आपलो केरीत हुस्को दाखोल केला. तांकां सगल्यांक आमी वेंगोवंक आनी एकमत दाखोवंक आमकां एक केरीत उलो मारला. द शॅडो ऑफ द फादर ह्या पुस्तकांतलीं चिंतनां घेवन पाप साय फ्रांसीस जेजूच्या पोसक्या बापायक बागिवोन जुजेक एक खास नमुनो कसो पाद्री स्कॉदे हे आपले चिटींत आमच्या सामकार दवरता. जुजे भाशेन सोर्गींच्या बापाची संवसारी सावली आमी जावंक आनी अशे रितीन ल्हानां दुबल्या, निर्वाशी आनी स्थलांतरीत लोकांची आमी राखण करूंक आमकां केरीत उलो मारता. कोरेपणी क्रिस्तांव उदेशी आमी जेन्ना सगल्यो वस्तू नवे नदरेंतल्यान पळोवंक लागतल्यांव तेन्ना बागियोन फ्रांसीस शावेर आनी जुजे भाशेन आमी दुबल्या आनी पोरक्या सवें आमचें कालीज मोन मोवाळ करूंक जियोंक पावतल्यांव. आयच्या दिसा आमी खास करून देवाक आपलें जिवीत समर्पूंक जियेतात त्या सगल्या अस्तोऱ्यांचो उगडास करून तांच्या मिसावां पासत मागुया.
तेच पोरी आमकां उदार आनी उक्त्या खालसा मोनाची कोर म्हूण आयच्या ह्या नोवेनांत आमी कोतकोत्यान मागुया. मुखार भावा भयणीनो, आयचो विशय मनान घेवन गांव घरांतान पयस आसलेल्यांक अदीक मोगान वेंगूंक हो विशय आमकां उलो मारता जाल्यार जिवितान सोंपें न्हय तें. जेजूक आमच्या सांगाता घेवनूच ताची चिंतनां आमची चिंतनां आनी ताचें काळीज घेवन आमी हें करूंक जाता. जायते फावट बऱ्या कन्यांनी आमचें जिवीत नेटयलां. थोडे फावट गांव घरांतान पयस आसलेल्यांक तांचो वापूर केला, पूण तांकां मोगान विंगूंक ना. तांचे सगळें करीत हुस्को भाय जी दाखोवंक जाय आसली दाखोवंक ना. ओडकून घेवन आमची चूक देवान एकामेका लागीं बक्षोलें मागुया. काळजांतान दूख धरतल्यांक बक्षोलें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोमिया काकलूतकर, सोमिया काकलूतकर, तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकलूतकर, क्रिस्ता काकलूतकर, आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोमिया काकलूतकर, सोमिया काकलूतकर, सरपदवेदार देव आमची काकलूत कर आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. सरपदवेदार देवा, आमच्या मोगाड बापा, आमच्या आदाराक येवन तुजें बोड दाखय आनी आमच्या पातकांनी आडावन दवरलेली ती तुज्या मोगाची देणी आमकां वेगळी मेळोवची कर. हे आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आरादवर चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सगळीं बसुया, चितान देवाचें उतर आयकुया. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसा जुदयाच्या प्रांतांत हें गीत गायतलीं. किल्ल्या वरीं आमकां एक शार आसा. आमची राखण करूंक दुरीग आनी खोट सर्वेस्परान बांदल्यात. दारवटे उगडत, प्रमाणीक आनी विस्वासी राष्ट्रांक भितर सरूंक दियात. ताचें मोन तीर तें शांत जियेता, कित्याक ताचो विस्वास तुजेर दवरलेलो आसा. सर्वेस्पराचेर सदांच विस्वास दवरात, कित्याक सर्वेस्पोर सदांच तोखता तसलें कडप. उंच दोंगराचेर माथ्यार कोटांत रावतल्यांक ताणें सोकला उडयल्यात. तें कोट तो मोडून उडयता, ताचें निसंटोन करता. तें मोडून ताचो सत्यानाश करता. ल्हानविकायचे पांयऱ्या तोला, दुर्बलाच्या पावलां खाला तें कोट माडवतलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. आनी एकदां म्हणुया. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताचो मायेमोग मितमेर नासलेलो. मनशाचेर विस्वास दवरचे परस सर्वेस्पराच्या गोपांत आसरो सोदल्यार अदीक बरें. राजकुंवराचेर विस्वास दवरचे परस सर्वेस्पराच्या गोपांत आसरो सोदल्यार अदीक बरें. जबाब सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. पवित्र मंदिराचीं दारां म्हाका उगडात. भितर सरून हांव सर्वेस्पराक आर्गां दितलो. हें दार खरेंच सर्वेस्पराचें दार. फकत भोक्तीवंतांक तातूंतल्यान भितर सरूंक मेळटा. तुवें म्हजें आयकल्लें आनी म्हजें तारण केलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. जबाब सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. कोर सर्वेस्परा आमची सोडवण कर. कोर सर्वेस्परा आमचें जिवीत कोर सुकेस्त. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. सर्वेस्पराच्या घरांत तावन आमी तुका सूख मागता. सर्वेस्पोर आमचो देव, तूं आमचो उजवाड. जबाब सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. उद्गार.
Hallelujah, 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 hallelujah. Sogli. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर अजून तुमकां मेळटा ताका सोदात. तो अजून लागीं आसता ताका उलो करात. Hallelujah, 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 hallelujah. Sogli. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून म्हणलें, म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून कोण स्वर्गाराच्यान भितर सरत सोन्ना, पूण स्वर्गार आसतल्या म्हज्या बापाची खोशी करता तो स्वर्गाराच्यान भितर सरतलो. देखून ही म्हजी उतरां आयकता आनी ताचे प्रमाणे चलता तो आपलें घर खोडपार बांदलेल्या एका शाण्या मनशा सारको. पावस पडलो, आवळ आयलें, वादळ येवन त्या घरार मारलें, तरी तें मोडलें ना, कित्याक तें खोडपार बांदलोलें. पूण ही म्हजीं उतरां आयकून तांचे प्रमाणे चलना तो आपलें घर रेंवेर बांदलेल्या एका पिसाड मनशा सारको. पावस पडलो, आवळ आयलें, वादळ येवन त्या घरार मारलें आनी तें मोडलें आनी कशें म्हूण तें कोसलून पडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाड बाबा भयणीनो, आयज आमचो विशय गांव घरांतल्यान पयस आसलेल्यांक अदीक मोगान वेंगोवंक आमचेशी राव. जेन्ना मनीस गांव घर सोडून दुसऱ्या गांवांत वेता, थंय आपल्याच जिवितांतलो खाशा अनुभव घेता, तेन्ना थंय कितें भोगलां, कितें भोगूंक फावो, कितें आवडे, हें अदीक बरे भाशेन सांगूंक जाता. आनी हेका लागून हांव म्हजो खासगीच अनुभव आयज तुमचे मुखार दवरतां. इटालियाक 4 वर्सां रावूंक म्हाका फावो जालें. थंय गेल्लो हांव 2 भाशेचो अनुभव म्हाका मेळ्ळो, बरो तसो वायट वो कोडू अनुभव. जायते फावट बसीन प्रवास करचो पडटालो आनी बसीन प्रवास करतना आमी आमचे कातीचे दुसरे घर एक धवे कातीचे मनीस आसताले. केन्ना केन्ना अशीं उतरां आयकूंक येतालीं. Stai attenti, sono ladroni. Be attentive, they are thieves. ते चोर traidor. आपल्या मनशांक सांगताले इटालिया भाशेन उलोवन की आमी चोर, आमी वायट, आमी एटेन्शन सांबाळूंक जाय, चोर धरूंक जाय, नाजाल्यार हे चोर आमकां फटयतले. दूख भोगताली काळजाक. कित्याक असले परिस्थितींत आमी केन्नाच कोणाचें चोरूंक नासलें, आवडोय नासलो, पूण पत्तेंच जाल्यार कोणाची वस्त मेवल्यार पत्तें दिवप हें आमकां आवय बापायन शिकयल्लें. पूण तरी आसतना ही असलीं उतरां आयकूंक पडटालीं. एके भाशेचो अनुभव. आनीक अनुभव म्हटल्यार आमी कॉलेजींत शिकता आसतना जावं नातालां वेळार, पास्काच्या वेळार आनी सुटयांक 2 म्हयने जुलय ऑगस्ट हे 2 म्हयने, जुलय आनी ऑगस्टाचो म्हयनो आमकां कंपल्सरी खंयचे इगोचेंत गौडीक वावर करूंक वचचें पडटालें. थंय गेल्या उपरांत थंयचो लोक धवे कातीचोच लोक तो आमकां उपूरबायेन घेतालो. आमकां घेतल्या उपरांत विचारतालो तुमी घरा केन्ना गेल्यात, तुमचे घरा कोण आसात, तुमी आतां माय पाय नासतना भाव भयणां नासतना हांगा कितलीं वर्सां, जेन्ना हांवें सांगलें 3-4 वर्सां म्हाका हांगा जालीं, चुचुत्तालो तो आनी म्हणटालो भिवू नाकात,
आमी तुमची आवय बापूय कशी, आमी तुमची भाव भयणां कशी, आनी जावं नातालां वेळार, पाचकां वेळार, सुटयां वेळार, जावं एक धाकटुलें गिफ्ट दिवन, जावं आमचे सगळें हास्य मुखामोट दाखोवन, जावं आमकां दुडवांचो आदार दिवन आमकां आपलींच कशी घेतालीं. आनी तेन्ना मात खूब बरें जिवाक दिसतालें. मगर बाबा भयणीनो, हो म्हजो अनुभव. तुमकां जण एकल्याक तुमचो अनुभव आसतलो. आनी तुमच्या जिवितांत आनी आमचो जायतो लोक आयज आमच्या गोंयांतूच न्हय, गोंया भायर गेला, इंडियेक आसा, इंडियेक न्हय, आख्ख्या संवसाराक आसा. थंय आमचो आवडो म्हणल्यार दुसऱ्यांनी आमकां मोगान भिंगोवची, आमकां समजुची, आमचे कातीक आनी जातीक लागून न्हय, पूण सगलीं आमी देवाचीं भुरगीं कशीं मोगान एकवटान जिवची, सगल्यांचो आवडो. आनी आयज आमचो विशय आमकां म्हणटा, गांव घरांतल्यान पयस आसलेल्यांक अदीक मोगान वेंगोवंक तुमकां आनी म्हाका उलो मारता. सोंपें न्हय तें हांव सुरवेक म्हणटालो, सोंपें न्हय तें, खरेंच आगोड जाता. आनी हेका लागून आमी हें कोत्तेले जाल्यार देवाचो आदार आमकां जाय. जेजू स्वामी आमच्या सांगाता आसलेलो जाय. आनी हेका लागून दुसरो भाग आयच्या विशयाचो म्हणटा, आमचे शिराव. जेजूक सांगाता घेवन, ताचें बळ घेवन आमी आमच्या जिवितांत जे कितें आयचो विशय मागता, अदीक मोगान असल्या बाबा भयणाक वेंगोवंक तें आमच्या निशेल करूंक जाता. सगल्यांनी जाता, कोणाक चुकय नासतना. मोगाड बाबा भयणीनो, आयज जेजू म्हणटा, शुभ वर्तमानान आमी आयकलां, म्हाका सोमया सोमया म्हणून कोण स्वर्गा राज्यांत वेतलो असो ना. सोमया सोमया म्हणू नाकात तो म्हणना, पूण इतलेंच करून म्हाका सोमया सोमया म्हणून उलो मारलो आनी वेळ पडल्यार बोब मारली जाल्यार पासून तूं स्वर्गार पावतलो म्हूण रावं नाका. पूण बापाची खोशी कोत्ता तोच स्वर्गाच्यान भितर सरतलो. एके वाटेन देवाक उलो मारता आनी देव कितें सांगता तें जिवितांत पाळटा, बापाची खोशी कोत्ता तोच स्वर्गाच्यान भितर सरतलो. म्हाका बाबा भयणो, बापाची खोशी कितें ती कोण आमकां सांगतलो? मुख्य दोन वस्तू आसात. एक म्हणल्यार तेंच तें देवाचें उतर. हें देवाचें उतर आमकां जागयता, आलोयता, जिविताचो जबाब मागता. हें देवाचें उतर आमकां खंयचे वाटेन आमी चलोवंक जाय स्पश्टपणी आमकां सांगता. सुभागी जो मनीस देवाच्या उतराक कान दिता आनी आपल्या जिविताची वाट ते वाटेन दवरता. देवाच्या उतरांतल्यान ही वाट आमकां थाबी जाता जाल्यार दुसरें आमकां आसा पवित्र सभेची शिकवण. पवित्र सभा आपली शिकवण आमकां दिता आनी शिकवणेंतल्यान सारकी वाट आमी खंयची धरची, त्याच बापाची सगळीं मोगाड भुरगीं कशीं भेदभाव वेगळोचार करिनासतना कशी आमी जिवची, पवित्र सभेची शिकवण आमकां सांगता. आनी पवित्र सभेची शिकवण आमकां पाप साहेबाची शिकवण जावं, गवडी बापाची शिकवण जावं, आनी आमचो गवडी बाप वर्साचे वर्सा गवडीक चीट बरोवन आमकां शिकवण दिता. आनी हाचो विशय आमचो म्हणल्यार ताच्यात एक गवडीक चिटीन आसलेलो एक मुद्दो, गांव घरांतल्यान पयस आसलेल्यांक अदीक मोगान वेंगोवंक. होय मोगाड बाबा भयणीनो, लेवी शास्त्राचें पुस्तक आमी उगडलें जाल्यार थंय आमकां अशें मेवता, तुमच्या गांवांत परको लोक येता तांकां दुखोव नाकात. तुमच्या गांवांत परको लोक येता तांकां दुखोव नाकात. तुमच्याच लोकांक लेखतात ते भाशेन तुमी तांकांय परक्यांक लेखची. ते भाशेन मोयपासान तांचे सोबें तुमी वागची, तुमी वावुरची. मोगाड बाबा भयणीनो, सगळ्याहून पयलो वयलो कायदो खंयचो म्हूण विचारलें तेन्ना आमकां जबाब पवित्र पुस्तकांत देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग हाची राखी समूर्त आनी प्रभाताची शिकवण आटापलेली आसा. दुसरो भाग पेल्याचो मोग. जसो तूं तुजो मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचो कोत्चो. हो आवडो. हांव म्हजो मोग कोत्तां तसो हांवें म्हजो पेलो, कोणूय तो पेलो जावं, म्हजो गोचचो जावं, शेजारी जावं, गांवांत आसलो जावं, भायलो लोक आमच्या गांवांत आयिल्लो जावं, कोणूय जावं, म्हजो मोग कोत्ता तसो ताचो मोग करूंक आनी अदीक मोग करूंक हाचो विशय आमकां आपयता. अशें म्हणलेलें आसा, एवरीवन वॉन्ट्स टू गो टू हेवन बट नो वन वॉन्ट्स टू डाय. स्वर्गार वचूंक सगल्यांचो आमचो आवडो, पूण कोणाक व्हरूंक नाका, मरून सर्ग पडोवंक जाय अशें म्हणटा. आमच्या दिसा दिसपटे जिवितांत ओय आमीच आमकां ही स्वर्गाची वाट ताकता आसतना एक दीस थंय ठिकाणाक आमी पावतले जाल्यार, स्वर्गा राज्यांत पावतले जाल्यार आमकांच इल्ले इल्ले आमी ना म्हणचें पडटा. आमच्या आपल्यापणाक, आमच्या खोशयांक, आपल्या आपस्वार्थांक जें कितें म्हाका बरें दिसता तेंच करूंक दुसऱ्या सोबें भोंवतना देवाची खोशी जिवितांत घेवन पाडूंक सोंपें जायना. आमकांच मरचें पडटा, आमकांच इल्लें इल्लें त्याग साकृफीस करून ना म्हणचें पडटा. देवाची खोशी पयली सुवातेर दवरून तें जिवितांत आमी पाडूंक.
जेजू आयजची वर्तमान म्हणटा जो कोण म्हजी उतरां आयकता आनी त्या प्रमाणे चलता तो शाणो मनीस. आमी सगळीं शाणी मनशां, कोणाकूच पिसो म्हणलो नाका. पिसो पासून आपूण शाणो म्हूण समजता. आनी देवान आमकां आपल्या सारक्याचेर रचल्यान जाल्यार मोद गिन्यान दिल्या, स्वता फ्रिडम दिला आनी जबाबदारीशी जावंक आमकां आपयल्यांत. आनी हेका लागून आमी खरेपणी सगळीं शाणी मनशां. आनी शाणी मनशां कशी पवित्र पुस्तकाची शिकवण घेवन, जेजू क्रिस्ताची शिकवण घेवन जिवंक आमकां उलो मारतना. हय, जो कोण म्हजी उतरां आयकता आनी तांचे प्रमाणे चलता. देवाचें उतर हांव म्हणटा जागयता, आमकां हालयता, जिविताचो जबाब मागता. त्या प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आमकां आयज उलो त्या जेजू क्रिस्ताचो. भाग्यवंत पावलू फिलिपकारांक बरोवन अशें म्हणटा, तुमची भावना जेजू क्रिस्ताची भावना जावं दी. तुमची भावना जेजू क्रिस्ताची भावना जावं दी. जे कितें जेजूचें उतर आमकां सांगता, पवित्र सभेची शिकवण आमकां सांगता, ती जिवितांत आमी पाळटले जाल्यार आमची भावना, आमची चिंतना, आमचे काडी जेजू क्रिस्ताच्या सारकें जावंक गरजेचें. आयज जेजू ह्या संवसारांत, आयच्या समाजांत तुमचे आनी म्हजे उद्देशी जिवंक सोदता. हो जेजू आमचे उद्देशी जिवंक सोदता जाल्यार त्या जेजूक आमचेशी राव म्हणून आनी ताची शिकवण घेवन जिवितांत आमी पाळूंक सोदता जाल्यार कितें आमी करतले? क्रिस्ताचें मन घेवन आमची चिंतना क्रिस्ता भाशेन करची. क्रिस्ताची भावना घेवन आमची भावना जेजू क्रिस्ताची भावना जावची. क्रिस्ताचें काळीज घेवन आनी आपणावून आमचें काळीज जें जेजू क्रिस्तान कितें संवसारांत आसतना केलें तेंच आमी करूंक. हें जेजूचें काळीज आमच्या अड्ड्यांत आसून तसली आमची भावना, तसली आमच्यो कन्यो, तसलें आमचें जिवीत जावचें. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या निमण्या दिसाक आमी आसा. फाल्यां व्हडल्या दोबाज्यान परब आमी समारंभतल्या. तोय गांवघर आपलें सोडून, स्पान्य सोडून आमच्या देशांत आयलो, आमच्या गांवांत आयलो, आमच्या देशांत आयलो, दुसऱ्या देशांनी तो गेलो, सगल्याक भोंवलो. आनी ह्या एका मनशान आपलो गांव सोडून, आपलें घर सोडून दुसरे कडेन गेले आसतना तरेकवार भाशेचो ताचो अनुभव जाला आसतलोच. पूण एक म्हणल्यार ताचे उद्देशी जायते बरेपण आयले. ताचे उद्देशी भावार्थाचें देणें आमकां फावो जालें. ताचे उद्देशी हो भावार्थ आयज आमी जियेता. आमचो भावार्थ न्हय आयचो कालचो, पूण भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचो आमी दोबाज्यान म्हणटा. होच भावार्थ आमी जिवंक आनी जियेता आसतना खरीच भाशेन ताचे उद्देशी बरेपण आयलां जाल्यार आमचे उद्देशी दुसऱ्यांक बरेपण येवंक मागुया. आयज धार्मिका खातीर भेटयल्लो दिसूय मनयता हांव. गांवांनी ती वावुरतात. कितल्या गांवांनी असल्या उदीक करून गांव घरदार सोडून पयस आसलेल्यांक तांकां धर्मा वाटेन शिकवण दिवंक, तांकां भावार्थांक तयार करूंक, समारंभण्यो धर्मीक करूंक, ह्या उद्देशी जायतो भाव चलता. तांचे पासत मागुया. आनी आमचें जिवीत जियेता आसतना खरीच भाशेन आमी हय ह्या मनशां उदीक करून घरदार सोडून पयस आसात असल्या सवें आमी 3 वस्तूंनी आमी सोंपोवया. आमच्या गांवांत आमची भाव भयणां आसात. आमची गोंयचीच भाव भयणां जी गोडये गांवांत सान, पेडणे सान काणकोण पावल्यान, काणकोण सान मडगांव पावल्यान. आमची गोंयची ती, पूण दुसऱ्या सुवातेर आयल्यान ती. ना कामाक लागून, पोटाक लागून, दुसऱ्या वस्तूक लागून हो सुवात मेळोन देखून घरां बांदलेलीं आसात. हय, असल्या सवें जायते फावट आमच्या समुदायांनी दुसरे कडेन कोणेंय कितें बरी बूद दिता जाल्यार पासून तो आमचो न्ही. वाड्यांतली आमी वाड्यांतली, तो वाड्या भायलो दुसऱ्या वाड्यांतलो, दुसऱ्या गांवांतलो आयला. असल्या मनशा कडली जायते फावट बरी बूद पासून घेवंक समजून आमकां जायते फावट क्लोज मायंडेड आमी आसता. असलें मन सोंपता काय विचारचें आसा. आमचो गोंयचो लोक आमच्या देशाक शिपडलेलो आसा. आख्ख्या देशाक आमच्या आसा. खंय गेल्यार आमचो कोण ना कोण गोंयकार आसात. हय, आनी जायते फावट भायलो आमच्या देशांतलो लोक एक स्टेटींतलो आमच्या गोंयांत कितलोच लोक आसा. तांकां लागून कितलो धंदो आमी करता. तांकां घेवन कितले आमी जावं नुस्त्याचो धंदो जावं तो दुसरे बिजनेस जावं ते शेक चलयता आमी, दुसरे वस्तू करता. पूण तांकां आमी कशें लेखता काय खरीच मोग तांचे सगळें दाखोवंक उलो मारता. आयच्या दिसा विचारचें आसा आनी जबाब दिवचो आसा. दुसरे सुवातेर आमचो गोंयचो लोक आख्ख्या संवसाराक शिपडलेलो आसा. आमची UK वच आनी खंय वच, खंयच्याय कॉन्टिनेंटान वच, आमचो लोक थंय दिश्टी पडटा. जे भाशेन आमकां जाय तांकां मनान लेखलोली, तांकां तांच्यो सत्या दिल्ली. आमी जो लोक संवसाराचो येता तेन्ना पासून तांचे सगळी कसली वागणूक जाल्या पळोवंक जाय आनी आज कसली वागणूक करतल्या हाका आमी जबाब दिवंक जाय. मोगार बाबा भयणो, हांगासान आमी घरा वेतले. घडी आमी चणे वतले, काडयो बडयो वतले, चाव कितें घेवन आमी वेतले. आयज हांगातान आमी कितें वतले? हें नवें मन घेवन आमी या.
खरीत भाशेन गांव घरांतल्यान पयस आसलेल्यांक अदीक मोगान आमी वेगोंक वावुरतल्या अदीक बरे भाशेन समजूंक वावुरतल्या जेजू क्रिस्ता सगळीं पवित्र आत्म्याच्या बळान सगळीं आमी एकाच बापाची भुरगीं हें जाणा जावन सगळ्याक आतां धरून आमचे जिवीत जिवंक सोंपें न्हय पूण जेजूक सांगाता घेवन ताची कृपा सांगाता घेवन आमच्या जिविताची पावलां मारूंक देवाचो आदार कृपा गोठाय आमकां सगळ्यांक मागुया. सगळीं उबी रावया. जेजून म्हणलां मागात आनी तुमकां मेळटलें. म्हज्या नांवान तुमी बापाची कितेंय मागत तो तुमकां दितलोच. सगळ्या बाबार्थान आमची मागणी आमचे हुस्के कोती बापा मुखार घालुया. भाग्यवंत जुजेक आपल्या आत्मत्यागान न्हय पूण आत्म्या देण्यांत कुशालकाय फावो जाली. निराशीपण न्हय पूण सोदांकाल तोगतलो विस्वास ताच्या जिवितांत आमकां पळोवंक मेळटा. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा आनी जुजे भाशेन आमी आमची शक्ती आनी देवान फावो केलोलीं देणी तांचेच मोयपाशी आनी मोगाल जिवीत आपणावन जिवंक बापाची कृपा आमकां मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. दर एका संवसारी कुटुंबा भाशेन पवित्र कुटुंबाकूय तरेकवार प्रस्नांक मुणगे दुर्दैवांक आनी बुकेक फुडो करचो पडलो. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची आनी जुजेची देख घेवन आमी निर्वाशा सोवें मोवाल आनी समजीक जावंक बापाची कृपा आमकां मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. सोबार लोक आपलो गांव आनी गोर सोडून आपल्या कुटुंबाचें उदारपोसण करूंक गोंयां स्थलांतरीत जाल्यांत. सोबार जाणां कश्टवतात आनी तरेकवार आव्हानांक फुडो करून जियेतात. देखीक तांकां रावपाक ठिकाण ना, जेवण खाण मेळ्ळो ना आदी. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर आनी जुजे हांच्या जिविताची देख आपणावन गोरचेक सांपडलोल्या आमच्या भावा भयणांक आमी घोडटा ते रितीन आदार सहकार दिवंक बापा लागीं कृपा मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. वाटसुऱ्यांक गोरदार नासलोल्यांक वेंगोवन आमच्यो समुदायो मोगाच्या संबंदान गोट बांदून हाडूंक पाप साहेब फ्रांसीस आनी आमचो गवली बाप आमकां एक केरीत उलो मारता. देवाक आपलें जिवीत समर्पून आपलो वेळ, शक्ती आनी आसा तें सगळें असल्याच लोकांची सेवा करूंक आनी तांच्या प्रस्नांनी वांटेली जावन वावरूंक जायतो तोकोस घेतात. देवाचो आशिर्वाद तांचेर सदांकाल आसूंक मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. एक संस्था कशी आमच्या जिविताचेर नियाल करून एकामेकाच्या उस्क्या कोंतीन जिवंक पावयतली वाट आमी विचून काडूंक आमकां केरीत आपोवणें आसा. अशे रितीन आमी मनीस हक्क राखूंक आनी सगळे सृश्टी सोवें माया दाखोवन जिवंक भाग्यवंत फ्रांसीस जावेर आनी जुजे हांची प्रेरणा घेवन ताकतिकेन वावरूंक देवाचो आदार आमकां फावो जावंक मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. भोव मोगाळ बापा, आमच्या काळजांतले आवडे आमची मागणी तुजे फुड्यांत आमी दवरल्यान तुजी कशी जाल्या ती शार्ती पावय. गांव घरांतल्यान पयस आसलेलीं आमचीं जायतीं भाव भयणां परदेसांत आसात तांकां राखण सांबाळ. गांव घरांतल्यान पयस आसलेलीं जायतीं आमच्या गांवांनी आमच्या सरभोंवतींची येतात तांकां मोगान विंगूंक सोंपें जायना. तुजी कृपा आमकां दी. तुज्या पुताचें बोड आनी उजवाड आमकां दी. नेवदेशी सगळीं तुजी भुरगीं कशीं मोगान एकवटान भावपणान जिवन ह्या संवसारांतलें जिवीत जियेल्या उपरांत तुजेशी आमी पावतल्या. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवी. आमेन. वेरीचेर
Jesu tuka pechoita Sukanidu soram kele Jesu tuka pechoita Utkacha tebia mori Amka tusha kerota Kusachi tuji buri Jesu mocha tarona Kusachi tuji buri Jesu mocha tarona म्हज्या बाबा बरें म्हज्यान तुमचें बलिदान सदपदवेदात देवा बापाक मानतात असली सांगून म्हाका हे तुमच्या तांदळे बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या नेके पवित्र सभेच्या दावा सभेस्पोर मानून घेऊ सर्गीच्या बापा तुवें आमकां दिल्ल्यांतली देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता ती तूं दयेन मानून घे तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता तशेंच तांचेच वरवीं सासणाची चडवण चडोवंक आमी पावोशें कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमची सवी आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारया आमी ती सवेस्पराताय वागता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वरशी आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा सर्व कडेन सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी शासनीक तारणाचें दार आमकां उगडलें हे वरवीं धीर धरून आमी आतां आशेतांव थंय तुवें बसायलोलें देणी तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां बगूंक मेळटलें देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दोल बारा सांगाती तुजें मोहिमेचें किर्तन एकाच तड्यान आमी गायता Povit, 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 dobaranco sorvis portum, sorgani sovsar bodna, dusha voi povan, o sorgi, sorgi, tu casui sui, solves poracina vi, ieta da casui sui, sorgi, tu casui sui. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक खोराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा कर
बाबार्थाचो घोट परगोटुया तुझ्या कुसा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुरान रगत शेवतल्या मासो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केपें तुमी विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गौडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पसडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंतचे भाग्यवंत धर्मदुता आनी सरकारी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सदपदवेदार बापा सदवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. सगळीं आमी एक हें गीत आमी गायतना आमी एकाच बापाची भुरगीं म्हूण दाखयता. पवित्र आत्म्याच्या बळान एकाच देवाक आमी बापा म्हूण उलो मारता. जें आमी उतरांतल्यान दाखयता तें कोरण्यांतल्यान दाखोवंक आनी ह्या उद्देशी एकामेकाक हाताक दिवन गांव घरांतल्यान पयस आसलेल्यांक अदीक मोगान वेंगोवंक त्याच देवाचो आदार कृपा आनी उजवाड आनी काळीज मागून जेजून शिकयल्लें मागणें म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली कोविड-19 ही पिडेंतली आनी दुसऱ्या दुयेंसांतली आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बर वर्षान रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राज वचपी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आतां दवर चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. आमच्या सांगाता सदांच रावूंक आशेतलो आनी आमचे उद्देशी दुसऱ्यांक पावून आपलोच रूपकार जावंक तोच जेजू आमच्या काळजान येवन आमकां गोठायेन बसता. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती
ताच्या जेवणाक पयलीं सगलीं आमी सुपागे. सोम्या तुजे मोच्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमया शेवतोल्यांनी आपल्या जाग्यार उबे रावंक मागता. जी कोदेली मोदें स्वास दवरलेली आसा ती हालोयना जावंक उपकार मागता. आमकां ह्या वरवीं कोमया सगल्यांक वांटूंक सोंपेपण मेळटलें. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कोमया घेवचो आनी कोमया शेवल्या उपरांत तुमी बसचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may remain standing in their places to receive Holy Communion. Others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्मा संस्कार घेतलेला आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. वे कातोलिक जिन्होंने कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए अपने जगह पे खड़े रहे. Mokan geta, deva udo
मोगा वाटणेंत आमी भाग घेतला जंय जेजू आमच्या जिवितांत येवन आमकां आपल्या मोगान ताणें बोल्ल्यात. ह्या वेळार सगळे आमी आमचे दोळे धांपूया आनी आमच्या सोमयाचें आसणें आमचे सर भोंवती आनी खेरीत भाशेन आमचे भितर अणभवुया. ताचे तावन तरेकवार बरेपणां आमकां फावो जाल्यात आनी व्हरतें देणें जें आमकां सोमयातान मेवलां तें हा मोगाचें देणें आनी होच मोग कसलीच अंतर करिनासतना दुसऱ्यांक वांटूंक आयचो सेवा धर्म आमकां आपयता. ह्या व्हडा मोगा पासत देवाक आर्गां दिवया, ओगेपणान ताका दिनवासूया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत अथीर वस्तू मदीं आमी जियेतना सर्गेच्या वस्तूंचो मोग करूंक सदांच तोखतल्या देण्याक लबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फोड आमा सगल्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. ह्या मिसा बेटेचो मुखेल यजमान पाद्री कांतिदो फेर्नांदीस हाका आमचे दिनवास तशेंच दिसपट्टी ह्या 8च्या मिसा गायनाची मांडावळ बरे तरेन जावंक फुडाकार घेतलेल्या फाबियोला लॉपिस फेर्नांडीस आनी ताच्या सांगात्यांक आमी दिनवासता. सर्वेस्पर तुमची सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. गांव घरांतल्यान पयस आसलेल्यांक अदीक मोगान वेंगोवंक वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचें मागणें सांगातान आनी भावातान करुया. बागयोन फ्रांसीस शावेरा बागयोन फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान जेजूच्या मोगान तुजें काळीज तुजें काळीज सगळेंच लासतालें सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची आनी सोडवणेची बरी खबर बरी खबर बोरगोटूंक बोरगोटूंक देसा देसांनी देसा देसांनी तूं गेलोय तूं गेलोय आनी तुजो जीव आनी तुजो जीव जोरोन मेलोय. जोरोन मेलोय. ह्या पासत ह्या पासत बापान तुका बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून तुजी कूड लेगून कुसूंक कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर ह्या देण्या खातीर संतोषान आमी बापाक दिनवासता. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान हे वेळार आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शाती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकाणटाव. आमेन. San Francisco Xaviera, tuci coro coia shara, tu Gesù, Gesù
उपकार मागता सवकासायेन गर्दी करिनासतना माटवांतली भायर सरोंक. जी कोण 9:30च्या मिसाक भाग घेतली तांणी थंयच रावन जी माटवान आसा तांकां पयलीं भायर सरोंक सोयेक दियात. आज भाग्यवान फ्रांसीस शावियराच्या नोवेनाचो निमाणो दीस. ह्या उपरांत मिसां 9:30, 11, 12:30 हे खेरीत पिलग्रिमेज मीस, उपरांत 2, 3:30, 5 आनी 6:15 वाजता. हे निमाणे 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातोलें. फाल्यां भाग्यवान फ्रांसीस शावियराचे परबेचो दीस. मिसाची मांडावळ हे पोरीं जातली. सकाळीं पयले मीस 3:30 वाजता, उपरांत 5, 6:30, 8, 10 हे 10चे परबेचे मुखेल मीस, उपरांत 12:30, 2, 3:30, 5 आनी 6:15. कुमसाराक तुमच्यान बाजिलिकेचे साक्रिस्तीन देनपार पर्यान वचूंक जाता. सांजेच्या वेळार तशेंच फाल्यां परबेच्या दिसाक कुमसारां आसची नात. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करूंक आमी उपकार मागता. आनी कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून तुमी दिवची. तशेंच सा फ्रांसीस शावियराच्या नोवेनाच्यो लिटर्जी बुकलेट्स कोणाक जाय जाल्यार कंट्रोल रुमान वचून तुमी त्यो विकत्यो घेवच्यो. तशेंच आमची वॉलंटियर्स माटवान त्यो विकूंक घेवन आसात. दर एके पुस्तिकेचें मोल 20 रुपया.